नमस्कार. शिक्षण क्षेत्र हें गोंयान भितर खूब कॉन्ट्रोवर्शियल. म्हणजे हांव तुमकां सांगता 10 वर्सां पयलीं आमी जेन्ना पत्रकारितेन आशिल्ले किंवा पत्रकारिता करताले तेन्ना एज्युकेशन हें मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्ड आसतालें आनी डिपार्टमेंट सामकें सदांच गाजतालें आनी एज्युकेशन जो मिनिस्टर जातालो तो सदांच चर्चेन आसतालो. पूण आमी पळयतात फाटल्या 5 वर्सां ही जी पळय कितें एज्युकेशनाचेर जो पळय कितें फोकस आशिल्लो तो कमी जायला आनी हालीं तर फाटल्या कांय वर्सां तर एज्युकेशन खूब एफिशियंटली चलता अशे तरेची एक परिस्थिती गोंयान आसा. ह्याच विशयाचेर आज चर्चा आमी करतात आनी म्हजे बरोबर आसा एज्युकेशन सेक्रेटरी प्रसाद लोलयेकर. नमस्कार. प्रसाद, तुका पयलो प्रश्न तोच की हांवें म्हणलें की एज्युकेशन कॉन्ट्रोवर्सी ज्यो कितें आशिल्ली ती गेल्या आनी आतां एज्युकेशना कडेन एक फोकस्ड फिल्ड म्हणून पळयतात आनी एक कांय बऱ्योय गजाली घडत आसात. पूण ह्या वर्साच्या सुरवातेकच सरकारान जी पळय घोशणा केली की एप्रिलान नवें शैक्षणीक वर्स सुरू जातलें, ताका लागून एक प्रचंड खवदळ गोंयान निर्माण जालो. वर्तमानपत्र बरयतात, हेडलायनी लोकांनी अग्रलेख केला, तुगलकी कारभार अशे तरेची टिका सरकाराचेर जाल्या. ते कितें ताची पार्श्वभूमी आमकां मातशी सांग. पहिली गजाल मार हे एप्रिलाच्यान एकाडेमीक इयर सुरू करपाचें कारण हांव पयलीं सांगता. पहिली गजाल मार हो निर्णय जो आसा तो खंयच्याय ब्युरोक्रेटांनी किंवा पॉलिटिशियनांनी घेतिल्लो न्ही. एकाडेमिशियनाचीच कमिटी आशिल्ली. त्या कमिटीन 2 वेगवेगळे कमिटीन पयलें हो हें रिकमेंडेशन दिलें की एप्रिलाक सावन तुमी जर एकाडेमीक इयर सुरू केलें जायत जाल्यार तें खूब बऱ्याक पडटलें. आनी तें कित्याक बऱ्याक पडटलें तें हांव सांगता मागीर. म्हणजे ह्या एकाडेमिशियनाची जी कमिटीन जें रिकमेंडेशन दिल्लें तें फक्त सरकारान एक्सेप्ट केलां आनी एप्रूव केलां. पूण हो डिसिजन बाबा ब्युरोक्रेट्सांनी घेतलो, पॉलिटिशियनान घेतलो अशें न्ही. दुसरी गजाल आनीक हांव गजाल एक्सप्लेन करता. म्हाका खूब जाणांक तें खबर ना की एप्रील म्हयन्याक सुटी केन्नाच नासताली. एप्रील हो वर्कींग डेजच सगळे एप्रिलाचे आनी जे समर वेकेशन आसा तें मे म्हयन्याक आसता. पूण एप्रिलाक कितें जातालें की एप्रिलाक भुरग्याच्यो परिक्षा सोंपिल्ल्या कारणान थोड्या स्कुलांनी भुरगीं येयत नाशिल्लीं. थोड्या स्कुलांनी भुरग्यांक आपयताले पण भुरग्यांक वेगवेगळे एक्टिविटी करपाक दिताले. तुमच्यान हें खंयच्याय हेडमास्टरा कडल्यान वेगवेगळे चेक करपाक जाता. तर थोड्या स्कुलांनी स्कील बेज एक्टिविटी करताले आनी थोड्या स्कुलांनी 10वी जे पळय आसात ते 10वेक वचचे पयलेच इन एडवान्स तेंचे कोर्सीस घेवप सुरू करताले. म्हणजे त्यांचो सिलेबस शिकोवप सुरू करताले. आतां हे एक दृश्टींतल्यान आतां एप्रिलाक जर सुरू केलें जायत हेंय लिगलायज जातलें. म्हाका पयलीं करप. आतां आमकां एक गजाल लक्षाक आयलें की एप्रील म्हयनो जरी सुटी नासली तरी तो एकाडेमिकली तो तेजो उपयोग कांय जायना. प्रुडंट उपयोग एकाडेमिकली जायना. थोडे कडेन करतात, थोडे हायस्कूल करतात, पूण खुबश्या हायस्कुलांनी तेजो एकाडेमिकली प्रुडंट उपयोग जायना. हो एक मुद्दो जालो. दुसरो मुद्दो, जेन्ना आमी जुना सावन सुरू करतात तेन्ना कितें जाता, सेकंड टर्म आहा ते जवळ जवळ डिसेंबराक सुरू जाता आनी डिसेंबरांतले कितलेशेच म्हयने हे गॅदरींग, बाकीचे फेस्टिविटी, उत्सवी हें आशिल्ल्यान त्यो गजाली, मागीर पिकनीक, ह्या सगळ्या गजालीक गेल्ल्यान तो डिसेंबर म्हयनोय उपयोगाक तसो एकाडेमिकली उपयोगाक येना आनी जानेवारी आनी फेब्रुवारी ह्या 2च म्हयन्याक सगळो सिलेबस कवर करचो पडटा. पूण एप्रिलाक जर आमी तें सुरू केलें जाल्यार सप्टेंबराक परिक्षा सोंपोवन ऑक्टोबरासान टर्म सुरू जावपाक शकता आनी नोव्हेंबराक जो दिवाळी वेकेशन आसा तें दिवाळी वेकेशन जावपाक शकता. हो एक मुद्दो जालो. म्हळ्यार दोनूय टर्माक एकाडेमिकली दोनूय टर्म बॅलन्स जातली आनी दोनूय टर्माचो योग्य उपयोग जातलो. हो मुद्दो आशिल्लो त्या एकाडेमीक कमिटीचो पयलें. दुसरी गजाल, आमकां खंयच्याच म्हळ्यार एक तर एप्रील वापरलें ना जायत जाल्यार चतुर्थी वेकेशन, दिवाळी वेकेशन, क्रिसमस वेकेशन हेका हात लावचो पडटालो. खूब जाणांक तशें दिसता की तो वेकेशन कर्टेल करचें म्हण. पूण मेजॉरिटी लोकांक अशें दिसपाक लागलें की तें वेकेशन कर्टेल करचे परस कित्याक तेजो एक म्हणटा तें दिवाळी वेकेशन, चतुर्थी वेकेशन आनी क्रिसमस वेकेशन हे रिलिजियस फेस्टिवलाक तें जोडून आसा. ही पयली गजाल. दुसरी म्हळ्यार खूब लोक तेन्ना प्लॅन करता, टिचर, भुरगीं भायर वचपाचो आनी कितें. सो हो न करता खंयचेच हें वेकेशन कर्टेल, दिवाळी वेकेशन, चतुर्थी आनी क्रिसमस वेकेशन कर्टेल न करता जर आमकां जर एकाडेमीक इयर आनी तितले आवर्स आनी तितले जर मेळटले जाय तितले दीस जाल्यार एप्रील म्हयनो वापरप हो सगळ्यांत बरो उपाय अशें आमकां दिसता. मे म्हयन्याची सुटी तशीच आसतली. मागीर तुमी एक म्हयनो चालयतले परत म्हयनोभर सुटी दितले. हय, तशेंच सद्याक CBSE, ICSE हे जे बोर्ड आसात किंवा फक्त हेच बोर्ड न्ही, आतां सगळी स्टेटी, खुबश्यो स्टेटी आतां परत ह्याच हेजेर वचपाक लागलात. कारण सगळ्यांक हें लक्षाक आयलां की ह्या पॅटर्नाक वचप हो चड फायद्याचें म्हण. एक मरे असो विचार येतालो प्रसाद,
खरें म्हळ्यार हो टॉपीक डायरेक्ट ताका लागना पूण गोंयांत इतलो पावस पडटा की पावसान कितें सुटी दिला कारण 2-3 दीस बंद पडटा शाळा. जाणा सो हो वेगळो हें जालो. पूण कितें जावपाक लागलें की एप्रिलाक जर सुरू केलें जायत जाल्यार अशे कितलेशेच प्रश्न सुटावे जातात अशें दिसता. आतां थोड्याचे जे पळय प्रश्न आसा पळय जे हांव पेपरांतल्यान बी वाचतां तांकां ते खबर नाशिल्ल्यान हें जाता. म्हाका उदाहरणांत कितें की 9वेचो भुरगो 9वेक 8वी पर्यंत नो डिटेन्शन पॉलिसी आसा म्हणजे 8वेचो भुरगो मुखार वतलोच. 9वेच्या भुरग्याचें कितें तो 10वेक पावले नंतर बाबा तो मागीर फेल जालो जाल्यार कितें जातलें तेजें. एक्झॅक्टली नो डिटेन्शन पॉलिसी पळय जी आसा ती तेच न्ही की अजून पर्यंत 8वी मेरेन करनाशिल्ले. बरोबर आतां तुमी ताजे कितें निर्णय घेतले तेजेर हांव येता. पयलीं हांव हे हो मुद्दो मांडटा की 9वेच्या भुरग्याचें कितें जातलें तो 10वेक. 9वेचो भुरगो जो पळय आसा तो 10वेक बसतलो केन्ना ह्या एप्रील म्हयन्याक 10वेक बसतलो. तेजो रिजल्ट जावचो ना आमकां खबर आहा. रिजल्ट 30 एप्रिलाकच जातलो. बरोबर. समजा तो भुरगो फेल जालो जाल्यार तो परतो 9वेक बसना. ताका सप्लिमेंटरी एग्जाम आसतली जुलय म्हयन्याक. समजा तो जुलय म्हयन्याक सप्लिमेंटरीकय फेल जालो जाल्यार तो 10वेकच बसतलो. ताका टर्म दवरपाक मेळटलें 9वेचें आनी 10वेची एग्जाम सुद्दां ताका दिवपाक मेळटली आनी 10वेचो रिजल्ट फक्त ताका डिक्लेअर जावचो ना. गुड. 10वेचो रिजल्ट केन्ना डिक्लेअर जातलो जेन्ना तो 9वी पास जातलो तेन्ना 10वेचो रिजल्ट डिक्लेअर जातलो. आनी हें एकाडेमीक इयराचो आनी ताचो संबंद ना. हें न्यू एज्युकेशन पॉलिसीक लागून केल्लें आसा. आनी एकाडेमीक इयराक जरी एप्रिलाक जरी तो सुरू केलें तरी हाजेर कांयच ताचो परिणाम ना. 9वेचो भुरगो 10वेक बसतलो ताका परते हाडून 9वेक बसयतले अशें ना. गुड. सो तो मुद्दो सोंपलो. तुवें म्हाका आनीक प्रश्न विचारिल्लो की नो डिटेन्शन पॉलिसी स्क्रॅप केला सेंट्रलान तेजी गोंयांत कितें जातलें काय. पयली गजाल हांव पयली एक्सप्लेन करता की हे नो डिटेन्शन पॉलिसी स्क्रॅप कित्याक करची पडली हें हांगच्यान हांव सुरवात करता कारण खूब लोकांक तें खबर ना. बरोबर. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी कितें म्हणटा की तातूंत अशें म्हणिल्लें आसा की 5वेक आनी 8वेक ह्या 2 वेळार बोर्ड एग्जाम टायप बोर्डाचीच एग्जाम न्ही ती पूण अशी एक सेंट्रलायज एग्जाम आसची आनी भुरग्याची तेन्ना एग्जामिनेशन अशे तरेन जावचें की ताजी पळय तांणी पळय हें ज्ञान मेळयलां तें बाबा त्या स्टँडर्डाचें आसा काय कितें भुरग्याची केपेबिलिटी भुरग्याची हें तें टेस्ट करपाक जाय. आनीक तेगेले जो कितें आमी पळय आउटकम बेज एज्युकेशन म्हणटात ते आउटकम आमी अचीव केले काय कितें प्रत्येक भुरग्याच्या संदर्भांत हें 5वेक आनी 8वेक टेस्ट करपाक जाय. आनी 5वेक जर तो कॉम्पिटन्सी जर तेगेली जर जाली भुरग्याची कॉम्पिटन्सी टेस्ट केले नंतर तो कॉम्पिटंट इनफ आसा मुखार वचपा खातीर जाल्यार ताका 6वेक धाडपाचो नाजाल्यार ताका 5वेक परते रिपीट करपाचो. तशेंच 8वेक जातलें अशें एज्युकेशन पॉलिसीन म्हणलां. आतां एज्युकेशन पॉलिसीचे हे प्रिंसिपल्स आनी रायट टू एज्युकेशनाचे जे कितें पळय प्रोविजन आसात हे क्लॅश जावपाक लागले म्हणून ते रायट टू एज्युकेशन प्रोविजन काडून उडयला. आतां हेजो अर्थ नो डिटेन्शन पॉलिसी लागू जाली अशें ना. तेजेर त्या संदर्भांतल्यो NCERTच्यो गायडलायन्स प्रत्येक स्टेटीक येतल्यो. हें गोंयाकच न्ही खंयच्या स्टेटीक लागू जालें ना अजून पर्यंत किंवा नॅशनल लेवलीचेरूय लागू जालें ना की तेजें कारण अशें की NCERTन तेज्यो गायडलायन्स अजून काडली नात. ह्यो गायडलायन्स कित्याचेर की ह्यो भुरग्याची कॉम्पिटन्सी कशी टेस्ट तुमी करतले हेजेर गायडलायन्स येतल्यो. ही परीक्षा कशी जातली हेजेर गायडलायन्स येतल्यो. ह्यो NCERT जेन्ना गायडलायन तयार करतले तेन्ना ते गोंया भितर लागतले. पूण गोंया भितर लागू केलें ना हेजर आमी अजून ओगी रावले नात. आमी एक कमिटी केला एकाडेमिशियनाची हाजेर हेजो परिणाम कितें जातलो हें पळोवपाक. कारण कितें आसा की आयचे तारखेक जर ती जर लागू केले नंतर ड्रॉप आवट रेट वाडपाक शकता. तुवें जर पळयली जायत आतां की 8वी पर्यंत नो डिटेन्शन पॉलिसी आसा आनी मुखार ना. 8वी पर्यंतचो जो ड्रॉप आवट रेट आसा तो 1% सकल आसा आनी 8वेचो नंतर ड्रॉप आवट रेट 7% दिसता पूण 7% ना तो कित्याक ते भुरगे थोडे ITIक वतात ओपन स्कुलिंगाक वतात पूण सादारण 4% तरी आसा 3 ते 4%. हेजो अर्थ असो की तातूंत को रिलेशन आसा. जो डिटेन करता तेन्ना ड्रॉप आवट रेट वाडटा आनी हें फक्त गोंयाच्या संदर्भांतच न्ही नॅशनल लेवलीचेर तोच सिनारियो आहा जेन्ना आमी तेजे सगळे एग्जामीन करपाक बसले तेन्ना कळ्ळें आमकां. सो त्या दृश्टींतल्यान ड्रॉप आवट रेट वाडचो ना आनी हे जो कोण भुरगो जो जो जाका ती कॉम्पिटन्सी अचीव जाली ना तेजे खातीर आमी कितें करतले हेजी पॉलिसी तयार करपा खातीर. म्हाका एक उलयतना सहज सुचलें म्हणून हे ड्रॉप आवट पळय जे जातात सकयल्या लेवलाचेर ते कोण भुरगे
गोंयकार ते काय आमची पळय स्थलांतरीत कोण अशे हे भौतिक स्थलांतरीत जे मुखार जाता ते हे कित्याक लागून जाता तें सांगता हांव की ड्रॉप आवट रेट जर तुवें पळयली जायत जाल्यार प्रायमरी पर्यंत ना निग्लिजिबल आसा तेजें कारण अशें की मायग्रंट लेबर सुद्दां जो येता तेजे भुरगीं आहा ते प्रायमरी लेवलीचेर वतात स्कुलाक पूण तो जेन्ना पळय भुरगो व्हड जाता तेन्ना तो सादारण ताका त्या गांवांक धाडटा हो आमचो ग्रावंड लेवलीचेर सर्वे सांगता की तो भुरगो गांवांक वचून मुखाल्लें शिक्षण घेवपाक सोदता किंवा तो कामाक वचपाक सोदता तेजी फायनान्शियल परिस्थिती बरी नाशिल्ल्यान तो कामाक वचपाक सोदता तो कामाक गोंयांकच वता अशें ना तो बाकीच्याय राज्यांनी वता कामाक केन्ना केन्ना गोंयांक वता पूण गोंयकार सादारण ड्रॉप आवट रेट जो आहा तो सकयल्ली लेवलीचेर ना तो वयली लेवलीचेर आसा 8वी नंतर आसा आनी एक न्ही आमी हें बरयताले जवळ 10-15 वर्सां पयलीं हांव म्हणटा 15 वर्सांच्या पयलीं तें अशें की खुबशे कडेन विशेशतः लोटले बी मतदारसंघान पावसाच्या काळान शेताची कामां सुरू जाता तेन्ना भुरगे शाळेन वचपूच बंद करताले कारण तांकां शेतान वचचें पडटालें आज तशी परिस्थिती ना तेजें कारण 2 आसपाक शकता आज तशी शेतांय उरली ना Exactly. एग्रीकल्चर तितली ना लेवलीचेर आनी भुरगेकय बी आज तितली परिस्थिती ना पूण आज दुसरो प्रश्न पूण एज्युकेशन डिपार्टमेंट हाजो विचार करता हय विचार करता कारण आमी सर्वेय केला सर्वे सुद्दां कंडक्ट केल्ले आसा आमकां अशें एक सादारण लक्ष आयलें की 8वीचे नंतर 9वेक बिवेक ड्रॉप आवट रेट इल्लो चड आसा तेजें कारण अशें की खुबशे भुरगे बोटीर वचपा खातीर किंवा गल्फ कंट्रीजा वचपा खातीर ते शॉर्ट टर्म कोर्स करतात हेजो टेक्निकल शेफाचो किंवा हेजो तेजो आनी ते मागीर वतात प्रायवेट इन्स्टिट्युशना भितर असो आमकां एक लक्षांत आयलो तेजेर आमकां आतां कितें काम आमी कितें करपाक शकता तेजेर आमचो चालू आसा आनी चड करून ह्या वाटेचे भुरगे थोडी थोडी पॉकेट्स आहा ती सांतांद्रे मागीर अशी थोडी पयर सीएमान एक अनाउन्समेंट केले अशे जे टेक्निकल एज्युकेशना भुरगे वतले ITI बी तांकां 12th पर्यंत आमी स्टेटस दितले म्हणून म्हणजे तांकां 12वी जाल्ल्याचो प्रमाणपत्र मेळटलें हय तो तेजो कितें आसा की जो पळय 10वी जावन पळय जो ITI करता तेका 2 वर्साचो कोर्स तो तेका इक्वलन्स स्टेटस दिवपाचो आमचो आतां प्रयत्न आसा तो आतां ना अशें न्ही पूण ताका एग्जाम दिवची पडटा लँग्वेजीच्यो बी सो त्यो लँग्वेजीच्यो एग्जाम न दिता कारण आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी स्कील बेस्ड एज्युकेशनाचेर भर दिता मात तुका लँग्वेज कळना जाल्यारय तुज्यान तो स्टेटस दिवं येता हो फाटीं न्यू एज्युकेशन पॉलिसी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीची पयलीं ही फ्लेक्सिबिलिटी नाशिल्ली सो ताका लागून आतां मुख्यमंत्र्यान आमकां तशी सांगिल्ली आसा आदेश दिला ताका लागून आतां गोवा बोर्ड आनीक हांचे बरोबर आमचें चालू आसा काम चालू आसा की हो स्टेटस कशें दितले आमी 2 वेळा सांगले की तुमी एक्सपर्ट कमिटी नेमल्यात म्हणून आतां पयलें जालें तें एप्रिलाच्यान सुरू करपाचें ताजे नंतर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी संदर्भांतले तर एक सांगत एक्सपर्ट कमिटीन जेन्ना रिपोर्ट दितात किंवा सजेशन करता ती हेडमास्टरा बरोबर चर्चा करून तांकां विश्वासान घेवपाचो प्रयत्न जाता हय कित्याक आतां एक्सपर्ट कमिटी आमच्यो त्यो वेगवेगळे आसात एक म्हणजे मिडल लेवलाची जी एक्सपर्ट कमिटी आसा ती चेअरच एक हेडमास्टरच करता आनीक सेकंडरी लेवलाची जी कमिटी आसा ती कमिटी एक रिटायर्ड बोर्डाचे गोवा बोर्डाचे चेअरमन रिटायर्ड जो रिबेलो ते करतात आनीक मिडल लेवलाची कमिटी आसा ती हांगचे आमचे हेडगेवार विद्यालयाचे हेडमास्टर विलास सतरकर ते चेअर करतात ह्या कमिटीचेर हेडमास्टरय आसात ह्या कमिटीचेर टिचरय आसात ह्या कमिटीचे टिचर आसा हेडमास्टर आसात पूण ती एकाडेमिशनाचीच हें आसा दुसरी गजाल मार ही कमिटी फक्त इतलेंच पळयना तें सतत तूं जर आयचे तारखेक केन्नाय वच SCRT तूं जर हांव जर हांगा वचून सांगता अशें म्हणना केन्नाय वच SCRT खंयची ना खंयची कमिटी काम करतना दिसतली तुका म्हाका म्हजो फुडलो प्रश्न तोच आसा की 5 वर्सां पयलीं न्यू एज्युकेशन पॉलिसी संदर्भांतलो प्रस्ताव आयलो ती आतां सुरू जाल्लें आमकां दिसतालें 5 वर्सां पयलीं सुरू जाल्लें आनी मागीर तुमी एक 5 दिसाचो खंय शिक्षकां खातीर एक कोर्स घेतलो आनी मागीर अशें एक वातावरण निर्माण जालें की तितल्यान सोंपलें फुडें कितें हो पयलीं चुकीचो समज आसा की आमी सगळे शिक्षकांक तालुका लेवलीचेर वचून प्रत्येक एक इंडिव्हिज्युअल टिचराक ट्रेनिंग दिला दिस इज नायस एक इंडिव्हिज्युअल टिचराक पयलीं मास्टर ट्रेनराक ट्रेनिंग दिलें मास्टर ट्रेनराक ट्रेनिंग दिले नंतर तांणी तालुका लेवलीचेर वचून सिंगल एक टिचराक ट्रेनिंग दिलें आतां कालची पळय हेडमास्टराची मिटींग जाली तेतून हांवें स्पेसिफिकली 1-2 हेडमास्टरांक विचारलें की तुमचे मॅनेजमेंट म्हणटा ट्रेनिंग जालें ना
की तुमची नाशिल्ले ट्रेनिंगाक काय म्हण आशिल्ले म्हणपाक लागले शुअर न्ही आशिल्ले म्हणपाक लागले शुअर आशिल्ले म्हळ्यार हेजो तो मॅनेजमेंट आनी हेतू भितर कम्युनिकेशन गॅप आसा पूण ट्रेनींग सगळ्यांक आमी दिला तालुका लेवलीचेर वचून हांगा हाडून न्ही तालुका लेवलीचेर वचून इंडिव्हिज्युअल एक टिचरांक ट्रेनींग दिला. बरं हांव काय न्ही अशें कांय एक्सपर्ट्सां कडेन उलयता शिक्षण आनीक तुका आनीक मुद्दो एक बेश्टोच एक सांगता ह्या शिवाय पळय जे आमी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्साक ट्रेनींग दिला व्हरून बेंगलोर तें वेगळें आनी त्या ट्रेनिंगाक सुद्दां कितें फायदो जालो त्या ट्रेनिंगाचो तें जर कोणाकूय जर पळयतलो जायत जाल्यार इंडियन इन्स्टिट्यूट सायन्सान आमकां रिपोर्ट धाडिल्ले आसात आनी तांणी ते टीचर जेन्ना ट्रेनिंगाक गेले त्या पयली दिसाच्या जेन्ना पयल्या दिसाक तेंची एग्जाम घेतला आनी निमाणे दिसाक एग्जाम घेतला आनी पयली दिसाचो स्कोर आनी निमाणे दिसाचो स्कोर हें जर पळयलें जायत जाल्यार तुमकां कळपाक शकता की कितलो फरक पडलो तो. अरे वा. आनी आमी जेन्ना ट्रेनिंगाक धाडिल्ले तेन्ना आमचो हें आशिल्लो की एक्सपिरियन्शियल टिचींग लर्निंगाचें ट्रेनींग तांकां मेळटलें आनी चड करून मॅथोडॉलॉजीचें ट्रेनींग मेळटलें म्हण पूण थंय गेले नंतर तांकां लक्षाक आयलें की तांकां कन्सेप्च्युअल हेजेच ट्रेनिंगाची सुद्दां गरज आहा म्हण आनी ताका लागून खुबशे जाणांचे कन्सेप्ट सुद्दां थंय वचून चड क्लियर जाल्ले आसा. नायस नायस. आज पर्यंत आमी 2 बॅची धाडलात हेजे मुखार आमी एखाद्याक 1-2 बॅचीच धाडटले कारण तेजे मुखार आमचे हो जो सेटअप आसा ते आतां आमकां बेंगलोर कित्याक धाडचें पडटा की आमचे कडेन तो लॅबोरेटरी सेटअप ना तो सेटअप तयार करपाचें आमचें काम चालू आहा SCRT भितर आनी एक फावटी सेटअप तयार जालें काय ना की ते एक्सपर्ट आमी गोंयांत आपयतले आनी आमी तेंचे बरोबर टायअप केला आसा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स आनी तेंची गायडन्सानूच हो सेटअप तयार जाता हो हांव करता किंवा आनी कोण एज्युकेशन डायरेक्टर किंवा SCRT डायरेक्टर करता असं न्ही इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्साची जी एक्सपर्टीज आहा तर तुम्ही सायन्स विशयाचे एक्सपर्टायज एक देशांतल्या मान्यता प्राप्त संस्थे कडल्यान तांकां ट्रेनिंग दितात आनी ते फुडें आतां तुमी एक अशे तरेचो एक सेटअप तयार गोंया भितर करतात आनी गोंय हे पयली राज्य करपी आमचे फाटल्यान आतां ओरिसाचो प्रस्ताव तांकां गेला अशें ते आमकां सांगताले सेकंड आतां ओरिसा आहा पूण पयलीं आमी आसतकीर खुबशे हेडमास्टर आनी एक्सपर्ट सुद्दां आमकां सांगतात प्रसाद काम करता म्हणटकीर आमकां एक थाकाय मेळटा म्हणून तशें कांय ना पळय इंडिव्हिज्युअल हें न्ही पळय कशें आसा की हांव म्हाका सदांच दिसता की आमी सिस्टम जाग्यार घालपाक जाय इंडिव्हिज्युअल सेंट्रीक जर उरली जायत एक तो इंडिव्हिज्युअल गेले नंतर सिस्टम कॉलॅप्स जाता अशें जावूं जायना फाल्यां जाग्यार प्रसाद आसा ना हे पूण कोणी जरी दुसरो आयलो तरी ती सिस्टम जाग्यार उरपाक जाय आनी ती सिस्टम अशे तरेन चलपाक जाय की इंडिव्हिज्युअल सेंट्रीक ती आसपाक जायना. बाबा एक म्हत्वाचो प्रश्न टिचरांक तुमी ट्रेनींग दिलें तुमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी संदर्भात एक मुळावण घालपाचें काम करतात शाळा मॉनिटरींग शाळा बाबा वेवस्थीत काम करता काय ना पयलीं एक सिस्टम आसताली शाळांक तुमचे वेगवेगळे इन्स्पेक्टर भेट दिताले तांकां तांची तपासणी जाताली सद्या आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळटा एक्सपर्टा कडल्यान ही कसलीच तरेची मॉनिटरींग उरलें ना. आतां आमी कितें केलां की ह्या वर्सासान एक कमिटी तयार केला आनी ही कमिटी प्रत्येक तालुक्याक एक वेगवेगळी कमिटी तयार केला बरोबर आनी हे कमिटी तयार करतना हातूंत भितर फक्त पयलीं ADI करतालो हें सगळें आतां ADIच करतलो अशें ना इन्स्पेक्टर राज म्हणटा बंद जालें इन्स्पेक्टर राज म्हणटा बंद जालें आनी तें बंद जावपाची गरज आशिल्ली कित्याक तेका तो हें जो आसा पळय मार कितें सांग तो ओपननेस तेतूं भितर रिजिडिटी येता इन्स्पेक्टर राज्या भितर ती आसपाक जायत ना. आतां ही आमी कमिटी केली ती कशी केला की ADI एक त्या तालुक्यातलो एक सिनियर प्रिन्सिपल हायर सेकंडरीचो बरोबर त्या तालुक्यातली एक हेडमास्टर किंवा 2-3 सालसेतीक बी आमी 3 हेडमास्टर घेतलात मागीर समग्र शिक्षाचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी SCRTचो एक ऑफिसर अशें म्हण तालुका लेवलीची कमिटी केला आनी ती इन्क्लुझीव केला मागीर डिपार्टमेंट मॉनिटर करता अशी ताका स्वरूप ना तुमचे भितर तेंचे भितरले बी एक हेडमास्टराक घेतला प्रिन्सिपलाक घेतला आनी आमचे ADI आसात आनी SCRTचे ऑफिसर आसात आनी हांची कमिटी केला ही कमिटी मॉनिटर करतली प्रत्येक NEPचें इम्प्लिमेंटेशन सारकें जाता काय ना प्रत्येक कडेन सारकें इन्फ्रास्ट्रक्चर तांणी मॅनेजमेंटान डेव्हलप केलें काय ना इवन गव्हर्मेंटाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें आसा काय ना विजीट करतले. ओके आनी कितें जें पळय आतां कितें आसा खूब जाण आपापले प्रॉब्लेम सांगतात ते प्रॉब्लेम सेंट्रलायज लेवलीचेर सॉल्व जातात अशें ना कित्याक म्हाका खबर आहा की ब्युरोक्रेसी म्हणटा ती एक सिस्टम अशी की 1, 2, 3 हें जाता अशें ना म्हणटकीर डिसेंट्रलायज करपाचो आमचो प्रयत्न आसा त्या लेवलीचेर ते सॉल्व जावचे. ह्या खातीर शाळांचेर कंट्रोल येतलो शाळा नवे एज्युकेशन पॉलिसीच्या संदर्भात ज्यो कितें तरतुदी केल्यात
ताका इम्प्लिमेंटेशन करतली, शाळेन भितर लवचिकता येतली, शाळा आनीक इल्ल्यो प्रोग्रेसीव जातल्यो, अशे तरेचो कन्सेप्ट न्ही तो. हय हय त्या खातीरच आमी जी कमिटी करतात ती सुद्दां आमी इन्क्लुजीव करतात. मात ते आमचेच मनीस इन्स्पेक्ट करतले अशें ना. ओके, ते तातूंत भितर एक्सपर्टी आसतले जे ह्या ह्या फिल्डात ह्या वेवस्थेत ना ते. करेक्ट, नायस. आनी एक म्हाका एक तज्ञ सदां सांगतात की टिचर एसेसमेंट जो पळय कितें जाय तो खंय 1963 बी सिस्टम जी आशिल्ली तशाच तशी गोंयांत चल्ल्या. आनीक 63 जो पळय कितें फॉर्म टिचर पळय आपले एसेसमेंटाचो भरून दितालो तस्सो अजून करता. सो नवी एज्युकेशन पॉलिसी आयले, येतले तरेची तुमी इतले प्रोग्रेसीव स्टेप घेतात, टिचरांचोय बरो तटस्थ आनीक परखड असो एसेसमेंट कित्याक जायना? तो आतां जातलो. तो केन्ना जातलो हांव आतां सांगता पळय. विद्या समिक्षा केंद्र पळय आसा ते विद्या समिक्षा केंद्र आनी आतां आमी ई समर्थ म्हणटा तेजेर वतात. ई समर्थ प्लॅटफॉर्म तेजे वयल्यान कितें जातलें, तेजे वयल्यान टिचरांचो एसेसमेंट टिचरांक आनी भरचो पडचो ना, आमकांच लक्षांत येतलें. एक म्हणटा आनी तो डे टू डे बेजिसाचेर मॉनिटर जातलो. मात खंयच्या स्कुलाचे विद्यार्थी कॉम्पिटन्सी लेवलीचेर फुडें आसात हें आमकां परखा वयल्यान कळटलें. परत जो पळय तो एग्जाम दितलो तेजे वयल्यान आमकां कळटलें एग्जाम केन्ना कितले ही प्रत्येक रेग्युलर इंटरवलान ती जाता. एक जालें. दुसरी गजाल आमकां कितें कळटलें की टिचर तो सब्जॅक्ट टिचर सारको शिकयत काय ना हेंवूय कळटलें. ह्यो सगळी गजाली पळय ज्यो आसात ह्या गजालीक एक कितें कोणा कडेन आमचे कडेन जादूची कांडी ना अशी फिरली आनी हें जालें. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार कितें हो एक प्रोसेस आहा तेका. कित्याक तें ती सिस्टम जाग्यार घालपाक जाय, ते सॉफ्टवेअर तयार करपाक जाय. ते सॉफ्टवेअर तयार करतना ते आमी आतां पळयलां की ते सॉफ्टवेअर आमकां फुकट मेळटलें हें सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान. तें फुकट मेळ्ळां आनी तुमकां मुद्दाम हांव सांगता की गोंय पयलें राज्य. आमचो प्रस्ताव सेंट्रल गव्हर्मेंटान मान्य केला. तुका लेटर सुद्दां हांव दाखयतां. आनी आमकां जर आमचो प्रस्ताव जो आमी दिलो तो तांकां आवडलो आनी तांणी तो मान्य केला आनी ते आमी सांगलां की आमी पायलट बेसिसाचेर गोंय घेतात आनी गोंय जर जालें जायत जाल्यार आमी ते सगळे देशभर लायतले म्हण. नायस नायस नायस. पूण हें सगळें करपाक म्हाका कशें आसा की हें सॉफ्टवेअर जर तयार जर जातलें जायत जाल्यार हें आतां सेंट्रलान सपोर्ट केला आनी फुकट जातलें. पूण जर हेतूर गेलें जायत जाल्यार ते खर्च आसा. सो ह्यो सगळी गजाली आमी बॅलन्स करून करतात. सो त्या खातीर हो जो पळय समर्थ प्लॅटफॉर्माचेर जेन्ना आमी वतले आनीक आतां तेंची टीम आमकां विजीट करता आनी गोंय पयलीं राज्य तें तुका हांव पायलट बेसिसाचेर ते डॉक्युमेंटरी एविडन्स सुद्दां हांव दाखोवपाक शकता. आनी एक फुडलो प्रश्न तसोच की टिचरांचें एसेसमेंट जावपाक जाय, परखड एसेसमेंट जावपाक जाय. दुसऱ्या अर्दान जे टिचर स्वयंस्फूर्तीन बरें काम करतात, स्वता सिस्टमाच्या भायर वचून अभ्यास करतात, भुरग्यांक तेजो ज्ञान दितात, भुरग्यांक एक्टीव करतात, अशें खुबशे हांव काणकोणा बी त्या वेळार पळयल्ले. खुबशे आसात पळय, खुबशे जे हें आसात. पण म्हाका हांव कांय गजाली म्हाका फॉर एग्जाम्पल मोरपिल्ला म्हणून आमचें एक गव्हर्मेंट स्कूल आसा. मोरपिल्लाचें गव्हर्मेंट स्कूल हें 98 to 99% ट्रायबल स्टुडंट. तेतूंतले 50% स्टुडंट फर्स्ट जनरेशन लर्नर. पूण ताचो रिजल्ट आहा तो 100% फक्त 10वेक ना, थ्रू आउट तो 90 वयर आसा, जवळ जवळ 99% आसा थ्रू आउट. म्हाका एखाद्या 100% आसत. आनी त्या टिचरीन त्या हेडमास्टरान इतलें बरें काम केलां, तिका नॅशनल अवॉर्ड बी मेळ्ळा. पूण आतां परीक्षा पे चर्चा सुद्दां तेंचे स्टुडंट सिलेक्ट जाले आनी ती सतत खंय तरी व्हरता. अशी कितलींश्यो उदाहरणां आहात. गांवडोंगरीक हांव एक म्हाजो हेडमास्टर आसलो, ताका विचारलें की तुजी स्कुलांक म्हाजे पळय हें मेळटा रेकॉर्ड पळय जाल्यार तेजे स्कुलांक सगळी हातून हें आसा, कितें आसा, डिजिटल पॅनल आसा, स्मार्ट क्लासरूम, सगळी स्कूल स्मार्ट आमचे गव्हर्मेंटाचे. ताका विचारलें हें कशें जालें रे तुका? तो म्हणटा तेणी CSRांतल्यान घेतलें आनी केलें. इनिशिएटीव स्वता घेवप आनी जे कोण घेतात ते तूं सारकें बरोबर म्हणलो की इवन एटलिस्ट सरकारी पातळीचेर तरी हांवें सांगलां जे कोण हें करता पळय तांकां खंय तरी रिकग्नेशन दिवपाक जाय. कितें मोटिवेशन जाय न्ही कितें तरी. असो कितें इन्सेंटीव कितें बाबा, एक ताका राष्ट्रीय पुरस्कार मेळोच. हय, त्या भायर आमी आतां तेका चालू आहा की तांकां आतां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटा की जे पळय परफॉर्मन्स बेज प्रमोशन बी जावचें म्हण. पूण ताजी गायडलायन अजून आयिल्ली ना. त्यो आयिल्ली ना. आतां आमचें कितें जाता जाणा, परफॉर्मन्स बेज प्रमोशन हें सगळे कडेन फाटीं कित्याक लागून पडटा? बिकॉज तेतूंत भितर आर्बिटरीनेस येता. प्रत्येक जाण फेअर करना.
कोण आपणाक बरो आसा त्या प्रमाणे CR बरयता. Exactly. सो त्याक लागून ही सिस्टम पॉलिटिसायज ते कशें जाता की ताका लागून कशें आसा प्रसाद बाब गोंय इतलें ल्हान जालां की सगळ्यांक वळखतात. तो टीचर, तो म्हजो कार्यकर्तो, तो टीचर, तो म्हजो सोयरो. हे हांव तशें पॉलिटिकल कांय भाश्य करना की पळय हांव एक म्हणटा तें कशें आसा की पूण हें हांव तुका एक पुराय मान्य करता. जे कोण पळय एटलिस्ट कोणाक जे कोण बरी परफॉर्म करता पळय तांकां आमी रिकग्नेशन दिवपाकच जाय. आतां जाली कितें सांगता की हांवें एक सर्क्युलर काडपाक लागलो SCRTक की कोण कोण पळय बेस्ट प्रॅक्टीस पळय राबयतात तांकां आमी रिकग्नायज करया आनी तांकां प्रायज दिवया म्हण. आनी सर्क्युलर बी काडलो आनी बेस्ट प्रॅक्टीस म्हण आमकां एकूय मेळ्ळी ना. अरे म्हण आमी चिंतपाक पडलें एकूय बेस्ट प्रॅक्टीस ना, ह्यो कितें. मागीर जेन्ना पळय अवॉर्ड जालो स्टेट अवॉर्डाचेर तेन्ना तेंचो हांवें बायोडाटा पळयलो, तातूंत कितल्योश्योच बेस्ट प्रॅक्टीस म्हाका मेळ्ळ्यो. अरे म्हळ्यार आतां प्रश्न असो आसा की एक तर तांकां खंयची बेस्ट प्रॅक्टीस ह्यो इन्स्टिट्युशनाक खबर ना, कारण इन्स्टिट्युशनान ते धाडचे पडटा. बरोबर. किंवा इन्स्टिट्युशन त्यो बेस्ट प्रॅक्टीस म्हण बाबा ताका रिकग्नेशन मेळ्ळा काय कितें म्हणून धाडना अशें कितें आसपाक शकता. पूण एक गजाल मार आमी तेजेर काम करपाक सुरवात केला. इंडिपेंडंट सिस्टम तेजेर जावपाक जाय. तूं आसा म्हणसर तूं हें करून घे, कारण तुका आमी पळयता तशें तुका एक राजकीय वेवस्थेचोय सपोर्ट मेळटा, कारण तूं एक एफिशियंट ऑफिसर. दुसरो तूं गोंयचो ऑफिसर. हें खूब कमी वेळा घडटा. सो तूं आसतना तूं एक बरे टिचराक इन्सेंटीव मेळचो, बरे टिचराक पाठिंबो मेळचो आनी बरे टिचर चड जावचे. हें बरोबरच आसा. इवन माननीय मुख्यमंत्र्यान सुद्दां आमकां तशेंच इंस्ट्रक्शन दिलां की जे कोण पळय काम करता, बरें काम करता ताका रिकग्नेशन दियात आनी ते रिप्लिकेट करात दुसरे कडेन. आमी तेच करपाक सोदतात की इवन ताका रिकग्नेशन दिवन तेजी आयडिया दुसरे कडेन रिप्लिकेट जावपाक जाय. आनी जाल्यारच आतां दुसरें कितें आसा की आमी स्मार्ट क्लासरूम म्हणटात. स्मार्ट क्लासरूम म्हळ्यार कितें तर आमची संकल्पना स्मार्ट क्लासरूमाक तो स्मार्ट बोर्ड, पूण खंयचोय स्मार्ट बोर्ड खंयच्या क्लासरूमाक स्मार्ट करपाक शकना. स्मार्ट टिचरच जाय. स्मार्ट टिचर आसला तो स्मार्ट बोर्ड नासला सुद्दां तो क्लासरूम स्मार्ट करता. सो त्या खातीर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीक भितर खूब जाण म्हणटात तो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जालें. मेन म्हणटा ती नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीक अशी फ्लेक्सिबिलिटी आहा, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर न्ही, ह्युमन रिसोर्स आमी वाडोवपाक जाय. टिचरांक अशे तरेन तयार करपाक जाय की तुजे कडेन समजा क्लासरूम ना जाल्यार सुद्दां आउटडोर तूं कशें शिकयतलो. एक्झॅक्टली ह्या खातीर आमचे तयार जाय. हेजो क्लासरूम नाका तशें हांव म्हणना. म्हजो न्ही प्रसाद ह्याच अनुशंगान दुसरो प्रश्न आशिल्लो की नव्या एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाण प्रायमरी एज्युकेशनाचेर सुद्दां कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल येता. ना सो ताजें केंद्रीकरण जावचें न्ही, कारण कशें तुमी बरें सांगलें पळय येता ताका क्लासरुमाची गरज ना. तो जर टिचर बरो आसत, इनोवेटीव आसत, तो ताका भायर व्हरून अशे तरेन निसर्ग शिक्षण दिवंक शकता की ताजे भितर एक मानसीक इतलो बरो, कारण गोंय इतलें सुंदर आसा. दुसरी गजाल कितें आसा, पयलीं तरी म्हणटाले की टिचींग जे क्लासरूम भायर घेवपाक जाता पूण प्रयोगशाळे खातीर तुमकां स्कुलांक येवपाक जाय म्हण तोय कन्सेप्ट आतां गेलो. आतां व्हर्च्युअल लॅबोरेटरीज आयल्यो. ITI मुंबय पयलीं ते तयार करपी. आतां तुज्यान खंयचे प्रयोग व्हर्च्युअली करपाक जातात. व्हर्च्युअल लॅबोरेटरीत तुका फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाय म्हणना, व्हर्च्युअल प्रयोग तुज्यान करून व्हर्च्युअल लॅबोरेटरी लॅब कन्सेप्ट सुद्दां आतां व्हर्च्युअल आयलो. सो केंद्रीकरण जावपाचो प्रश्नच ना न्ही. केंद्रीकरण खंयच जायना. इवन सेंट्रलाचे सुद्दां गायडलायन्स आसात, त्यो गायडलायन्स आसात. उलट केंद्र आमकां सांगता की तुमची बेस्ट प्रॅक्टिसीस आहा त्यो शेअर करात आनी त्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस बाकी कडेन हें जातात. कितें जाता, आमची ज्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस आसात, ज्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस बाकी कडेन इम्प्लिमेंट जातात, तांची बेस्ट प्रॅक्टिसीस आमकां धाडल्यो वतात की ह्यो तुमी इम्प्लिमेंट करा. तो फ्लेक्सिबिलिटी आसा. सो आतां दुसरी गजाल कशी आसा की आतां प्री प्रायमरी एज्युकेशन, अर्ली चायल्डहूड केअर, त्या दृश्टींतल्यान आमची ती ऑथॉरिटी करपाचो आतां चालू आसा प्रोसेस. पूण ह्या सगळे गजालीक एक प्रोसेस आसा. म्हळ्यार कशें आतां SCRT ही आतां पर्यंत ऑटोनॉमस बॉडीच नाशिल्ली. ती ऑटोनॉमस बॉडी आतां आमी केली. आतां ही करपा खातीर बी एक प्रोसेस आहा न्ही. तेका रुल्स बरय, रेग्युलेशन बरय, ते वेट करून घे लॉ डिपार्टमेंटा कडल्यान, मागीर रेजिस्ट्रेशन कर, मागीर तेका पॅटर्न ऑफ असिस्टंट एप्रूव करून घे आनी मागीर ते रेजिस्टर कर. ह्यो सगळ्यो प्रोसेसांतल्यान आमी वचून आतां SCRT आतां ऑटोनॉमस बॉडी जाली. आतां ह्या SCRT अंडर थोड्यो ऑथॉरिटी तयार जातल्यो. सो तेकाय एक प्रोसेस आसा. ही एक ऑथॉरिटी खंयची, ही एक ऑथॉरिटी म्हणटा ती जी पळय स्कॉफ आसा, ती स्कॉफ कसो इम्प्लिमेंट करप, क्वॉलिटी एज्युकेशन, ते स्कॉप आमी ऑलरेडी नोटिफाय केलो. आनी तो नोटिफाय केले नंतर जो तो इम्प्लिमेंट कसो करप तेजे खातीर, म्हळ्यार जशें एक्रिडिटेशन सिस्टम
ती एक्रेडिटेशन सिस्टम इम्प्लिमेंट करपा खातीर AAA जी पळय कमिटी ऑथॉरिटी आसा ती ऑथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाचें आमचें काम चालू आसा. पूण ताका एक प्रोसेस आसा. तशेंच अर्ली चायल्डहूड कॅरा खातीर जी ऑथॉरिटी जाय सद्याक आमचे अनिल सामंत हे सद्याक ते कमिटी चेअर करतात त्यांचे अंडरूच हे आमचो प्रोसेस चालू आसा. आनी मुद्दाम हांव तुका सांगता की हांव अनिल सामंत सर पयले तांकांय हांव म्हणटा की हांगा येवन तुमचे कडेन डिस्कशन जर केलें जायत जाल्यार ते कितें काम करतात हें लोकां मेरेन पावतलें. बाल शिक्षणाचेर जी कमिटी जे कितें काम करता ती लोकां पर्यंत आयली दिसना म्हाका अशें हेका. त्या खातीर तेच येवन एक्सप्लेन करतले की ते कशें काम करतात आनी ते कशी तांचो जो हें आसा. हांव अनिल सामंत सराकच सांगता की तुमी हो हांवें दिवचे परस तुमी दिया आनी तेजे पळय जे कितें हें आसा ऑथॉरिटी तयार करपाचें ती बाल शिक्षणा खातीर डेडिकेटेड ऑथॉरिटी तयार करपाचें काम चालू आसा. पूण तो एक तेतूंतल्यान लिगल प्रोसेस आसा बाकीचें हें आसा त्या हें सगळें काम करपाचें एक ताका टायम लागता सगळे गजालीक. कित्याक तो जे कोण व्यक्ती आसात थंय येतले जे सिस्टमींतले आसूं किंवा आनी कडेन आसूं तेजी पगाराची आमकां वेवस्था करची पडटा. पगार मागीर कितें फक्त फायनान्सीक वेवस्था करून जायना तो बजेट हेड तयार करचो पडटा. ताका टॅक्निकल सिस्टम आसा सरकारी सिस्टम. सो टॅक्निकल सिस्टम हें आसा तेतूंतल्यान तें वचपा खातीर तो वेळ लागता. सो तेजेर आमचें काम चालू आसा. आनी तातूंतच अनुशंगान फूल डे स्कूल आमच्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन म्हणलां. पूण गोंयांत ती आसाच ताजे वयर करूच सोदना. अर्दवेळ म्हणटकीर तरी आसतना तुमकां मागीर हें कितें जाय पडटा मिड डे मील हो प्रकार पळय आसा तो फूल डे स्कुलाक. हाफ डे स्कूल घेवनय मिड डे मील कित्याक? हेतून दोन गजाली आसा. एक म्हणटा तें आमी एज अ सरकार म्हण सरकाराची भुमिका अशी आसा माननीय मुख्यमंत्र्यांची भुमिका तांणी सांगलां सगळ्यांक की आमी फूल डे स्कुलाक जर कोण वता जायत जाल्यार ताका चड आनी चड सपोर्ट करतले. कित्याक पूण मॅन्डेटरी केलें ना सरकारान. कित्याक तेजेर ताका खूब टॅक्निकल डिफिकल्टी आसपाक शकतात. कित्याक आयचे तारखेक सकाळी स्कूल चलता सांजचे हायर सेकंडरी चलता थोडे कडेन. सकाळी प्रायमरी चलता सांजचे हायस्कूल चलता किंवा सकाळी हायस्कूल चलता सांजचे प्रायमरी चलता. अशे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे कांय प्रॉब्लेम आसात. कांय जाणांक वचपाक नासता. सो अशी कांय गजाली आसतात. ह्यो जाल्यार टॅक्निकल ह्यो जाल्यार फॅक्टरीज हांव म्हणटा जर फूल डे करपी फूल डे स्कुलाक फूल डे स्कूल हो खरोच बरो कन्सेप्ट आनी हें आमकां तरी मान्य आसा. आनी जे कोण आमचे बरोबर काम करतात एकेडमीचे तांकांय मान्य आसा. पूण तो जर केलो जायत आतां मिड डे मिलाचेर येता. मिड डे मील जे पळय आमी दिता न्ही तो जे दितात ते नाश्त्याच्या स्वरुपाक सादारणपणे आसता. तो ते फूल जेवण अशें आसना. पूण गोंयचो मिड डे मील पळय आहा तो 100% आसा. तूं डेटा काडून जर पळयलें जायत जाल्यार गोंयचो 100% मिड डे मील आहा. जो पण खूब जाण कितें आहा तो फाटलो खंयचो तरी रिपोर्ट काडून म्हणटात गोंयचो पर्संटेज कमी आहा. तो फाटलो रिपोर्ट केन्नाचो तरी. आयची तारखेक 100% मिड डे मिलाक रिपोर्टिंग जाता. आनीक फक्त 1-2-3 राज्य आहात जे 100%चेर आसात. बरोबर. आतां दुसरी गजाल मात जेन्ना पळय आमच्या गव्हर्मेंट आमी हायस्कुलाक सांगलें की तुमी थोडे जाण फूल डे वता जाल्यार वचा म्हण. तातूंत हेडमास्टरूय तयार आसात टिचरूय तयार आसात. पूण पालक तयार ना अशें दिसलें म्हाका. मागीर पालका कडेन हांवें मिटींग घेतली जाल्यार पालक म्हाका एक पालकान म्हणलें तुमी जेवण दितले काय म्हण मदली टायमार हें मिड डे मील सोडून आनीक मदली मिड डे मील आनीक दितले काय म्हण. ताकाय माननीय मुख्यमंत्र्यान तयारी दाखयली दिवया म्हण. जाल्यार तो म्हाका परत विचारता तो पालक नुस्त्याची बी दितली न्ही काय म्हण. अशी आमची परिस्थिती आहा. सो कशें आसा की पूण शिक्षण बाह्य परिस्थितीचो शिक्षणाचेर परिणाम करप. टिचरांचे इंट्रस्ट वेगळे पालकाचे वेगळे. पालकांक आपले वता तेन्ना भुरग्यांक सोडपा जाय तेन्नाच ताका हाडपा जाय. म्हणजे आमच्या हो जो न्यू एज्युकेशन पॉलिसींतलो पळय एक शिक्षण विचार म्हणून तो पॉलिसीन जो पळय आसा तो तुका खात्री आसा तो एक कमी वेळ शिक्षकांची अनास्ता तो जातलो पळय. कशें तो कित्याक लागून जातलो हांव सांगता. पयलीं हांव सांगता की आमची सरकाराची परती सांगता की सरकाराचें धोरण अशें आसा आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान हें सद्याक जाहीर सुद्दां केल्लें आसा. आमकांय इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की कोण पळय फूल डे स्कुलाक वतात तांकां आमी प्रमोट करतात आनी तांकां पुराय सपोर्ट करतात. आनी कोण पळय फूल डे स्कुलाक वतले तांकां मदली जे जेवण आसा तेंय सरकार माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलां की सरकारा तर्फे दिवपाची आमी वेवस्था करतले. म्हणजे कोण वता जाल्यार तांचे खातीर हो हें आसा की सरकाराचो आनी मुख्यमंत्र्याचो फूल डे मिला खातीर पुराय सपोर्ट आसा. आतां तूं म्हणटा पळय नासता. आतां म्हाजो रिपोर्ट सांगता हांव फिडबॅक परत घेत आसता कंटिन्युअसली.
जे पळय टिचरांचें ट्रेनींग जाता आमचे वेगवेगळे मास्टर ट्रेनराचे आनी कितें तेन्ना म्हाका आतां फीडबॅक मेळटा की पयलीं ट्रेनींग दितना पळय एप्रोच आनी एटिट्यूड आशिल्लो टिचराचो तो आतां ना, आतां बदलला. सो इतले खूब जाण हें म्हणटात की तो बदलता, म्हळ्यार हेजो अर्थ असो की ही अनास्ता पयस वतलीच वतली. आनी गोंय म्हणटा तें आमकां एक कितें फायदो आसा जाणा की गोंय म्हणटा तें ल्हान राज्य आमकां. आनी दुसरी गजाल कितें आमी सगळे एकमेकाक वळखतात, सगळे प्रत्येकाची दुखणी आमकां खबर आहात, प्रत्येकाचे स्ट्रेंथ खबर आसात, विकनेसीस खबर आहा, हेजेर काम करपाक आमकां सोंपें आसा. आनी जो पळय सगळी कडेन परिस्थिती जवळ जवळ सेम आसा. बाकीची व्हडल्या राज्यांनी कितें जाता की एक कडेन परिस्थिती अशी ती दुसरे कडेन ना. आयचे तारखेक गोंयाक सगळ्याक सादारण तेंच आसा. गोंयाक फक्त कितें आसा की अजुनी फर्स्ट जनरेशन लर्नरय आसा थोडे आनी खूब सुदारिल्ले पणजी मडगांव सारक्या खूब सुदारलेले हेतूंतले भुरगे आसात. सो होच एक कितें फरक आसा, तेतूं भितर सुद्दां आमी बॅलन्स कसो करतले. हांवें उलट तुमकां प्रश्न केल्लो टिचरांची कॅपेबिलिटी, तेंचें ज्ञान, तांचो शिकपाची तयारी, हाजे बाबत तुमी समाधानी आहात की गोंयचो पळय जो टिचर आसा ताची क्वॉलिटी कितली? कारण तुमकां ल्हान राज्य जाल्ल्यान तो एसेसमेंट करप, तांकां ट्रेनींग दिवन तांकां खर कसवटणीचेर उबें करप हेंय तुमचे कडेन शक्य आहा. बरोबर. आतां टिचराचे आमचे टिचर बरेच आसात खंयच्याय लेवलीचेर. कारण अशें खंय न्ही प्रसाद बाब, बॉम्बे सारके जाग्यार हे एक व्हडलें आव्हान म्हणटात. कारण थंय कांय बऱ्या शाळांनी न्ही पालक इतले बरे शिकिल्ले आसतात, एक्सपर्टायज आसतात, आपल्या भुरग्याकय ते बरे एक्सपोजर दितात. सो भुरग्यांक शिकोवप हे टिचरा वगैरे एक आव्हान न्ही, कारण टिचरा परस एकदां भुरग्याक चड कळटा. आमचे टिचर बरेच आसात आनी टिचर म्हणटना एक्रॉस द फ्रॉम सामके प्री प्रायमरी तरी ते हायर एज्युकेशन पर्यंत टिचर बरेच आसात. फक्त तांकां तूं आतां मेट्रो हेंचे कडेन कंपेर करपाक जावचें ना. पूण खंयच्याय राज्यांतले सिमिलर सिच्युएशनांतल्या टिचरां पेक्षाय आमचे टिचर खूब बरे आसात. तांकां आमी खंय कमी पडटा, तांकां एक्सपोजर ना. तो एक्सपोजर जर आमी वेवस्थीत दीत, आतां आमी तेजेर खूब काम आमचें चालू आसा, तो एक्सपोजर दीत आमी कितें आसा की प्रत्येक आमी स्टुडंट्साची सुद्दां एसेसमेंट करतना ती मेमरी टिचींग लर्निंग जाता आमचें आनी ते मेमरीचेर तेंगे एसेसमेंट जाता. ती तशी न करता बाबा तुका कन्सेप्ट समजलो काय कितें हाजेर इव्हॅल्युएशन करपाक जाय. आनी हें हळू टिचरां बरोबर सगळे स्टुडंटांक सगळ्यांक कळटलें. दुसरी गजाल आनीक हांव मुद्दम सांगता की आमी पळय जेन्ना पळय सगळें इम्प्लिमेंटेशनाक वता तेन्ना सगळीं स्टेक होल्डरांक आमी विश्वासाक घेतात, सगळीं स्टेक होल्डरांक. आतां टिचरांकय घेतला. आतां तूं म्हणटलो एक टिचर आपणाक घेतलो ना, आपणाक तेका कांय येना, पूण टिचरांक घेतलं काय ना. खंयचीय कमिटी काड तेतूंत टिचर आसात आमचे, खंयचीय कमिटी काड तेतूंत हेडमास्टर आसात, सगळ्यांक घेतला. फक्त एक जो ग्रूप आसा जो आमचो चुकून उरलो तो म्हणटा तो विद्यार्थी. ताका सुद्दां आमी आतां इनवॉल्व करून घेवपाक सोदतात. आमी कित्याक लागून उरलो की आमी अशें धरून चलतात की विद्यार्थ्यांक ना, तांकां कांय समजना, तांकां आमी सांगपाचें. पूण विद्यार्थ्या कडेन सुद्दां खूब बरी हें आसतात. ह्यो आतां पर एक खेपेक आमी जेन्ना पळय चर्चा हें आशिल्लें तेन्ना सगळ्यांत बरें प्रेजेंटेशन विद्यार्थ्यांनीच दिलें. बाकीचे टिचरांनी बी इंडिविज्युअल तेंगेले प्रश्न मांडल्या भशेन मांडले, जनरल न्ही. पूण विद्यार्थ्याचे प्रश्न जे आशिल्ले ते सामके जेन्युइन आनी प्रॅक्टिकल आशिल्ले सारके. म्हणजे विद्यार्थ्यांक सुद्दां आमी वचून आमी विद्यार्थ्या कडेन संवाद सादपाक सोदतात. आनी बाबा विद्यार्थ्या कडेन संवाद सादल्या नंतर आमकां आनी बरी हें मेळटलें. हें जे पळय आतां तुमी वेगवेगळे स्किम्स सांगले, तुमची तयारी सांगली, तुमचे टिचींग एक्सपर्टायज सांगले, वर्कशॉप सांगले, तुमकां वेगवेगळे ट्रेनींग हांगा सेटअप करतले म्हणून सांगलें. परफेक्शन म्हणजे इम्प्लिमेंट तुमी फुली केन्ना करूंक शकतले नॅशनल? न्ही, ताका लागून पळय आतां खूब जाण म्हणटा न्ही तुमी घाई पळय घाई म्हळ्यार आमी कित्या खातीर आतां वतात. आमी फाटल्या वर्स तुमची टिका केल्ली इम्प्लिमेंटेशन जायना जाल्यार तुमी कोण म्हणटा जायना म्हण, केली जाल्यार घाई म्हणटात. पूण कित्याक लागून आमी वतात फास्ट तें सांगता की आयचे तारखेक हो आमकां पळय हो ट्रान्झिशनल फेज आहा. हांगा कितेंय चूक केलें जाल्यार आमकां रिपीट करून सारकें करपाक मेळटा. 2030 नंतर तो ना आमकां संदी. हांव सगळे हेडमास्टरांक किंवा तांकां शिक्षकांक तेंच सांगता, तुमकां आज दिसता तें, पूण जे पळय इम्प्लिमेंटेशनाक गेले ना तांकां 2030 जो पळय प्रॉब्लेम फेस करचे पडटले ते आमकां करचे पडचे ना. कारण आमकां 2027 पर्यंत आमी इम्प्लिमेंट करतले आनी 2 वर्सांचो टायम तरी आमकां उरतलो. कितें चूक जाली आसत, कितेंय चूक आसत त्यो सुदारपा खातीर. आनी एक गजाल आमी एक नॅशनल लेवल सेमिनार घेतलो
तो घेवपाचो आमकां तसो सेंट्रलाचो हें आशिल्लो आनी तेतून आमी सगळे जे पळय सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो एजन्सी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशनाक जबाबदार आहात तांकां आमी आपयलो की NCERTचो डायरेक्टर आनी तेजे सगळे ऑफिसर आयिल्ले, निपा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनल प्लॅनिंग अँड एडमिनिस्ट्रेशनाचे वायस चान्सलर आयिल्ली आनी तेजे ऑफिसर आयिल्ले, तशेंच परख जे पळयता ते परखाची इंचार्ज आयिल्ली, एडिशनल सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एज्युकेशन ते आयिल्ले. हे सगळ्यांक आमी आपोवन तांकां आमची जे कितें पळय इम्प्लिमेंटेशन आसा तेजे बद्दल आमी अनेक प्रश्न तांकां विचारले, बाकीच्यांनी विचारले, टिचरान आयिल्ले तेन्ना सगळ्यांनी एक सुराक आमकां सांगलें की ते तुमी केलां तें वेवस्थीतच केलां, कांयच चूक ना तातूंत भितर. मग कोणाक थोड्यांक दिसता की ना हें रॉंग केलां हें केलां तें तेंची इंडिविज्युअल ओपिनियन. एक्झॅक्टली. वी कॅनॉट गो बाय. म्हाका एक बरें न्ही तूं हें सगळें सांगपाक आमचे टीव्हीर आयलो आनी तूं डायरेक्टली उलयलो, तूं सामकें मनमोकळेपणान जापो दिल्यो, म्हणजे दीस इज ए गूड एप्रोच. म्हाका दिसता अशे तरेचो एप्रोच आसत जाल्यार लोकांच्या मनान जे कितें दुबाव आसा, संशय तें पयस वचूंक शकतले. आतां सुद्दां ह्या सगळ्या इम्प्लिमेंटेशनाचो भितर आमकां अनेक गजाली सगळ्यो आमचे जें कितें आमी केलें पळय न्ही तितकें तेणी एप्रिशिएट केलें, सारकेंच आहा म्हण. फक्त एक आमची मायनर मिस्टेक जाली ती आमी आतां दुरुस्त केली, ती म्हणटा ती R1 आमी इंग्लिशाक दवरिलो आनी R2 कोंकणी किंवा मराठीक दवरिलो. तो R1 मराठी आनी कोंकणी केला आतां. ओके. लँग्वेज फर्स्ट लँग्वेज जी आसा, कारण R1 म्हणटा तो ज्या लँग्वेजी भितर तुका मास्टरी आहा ती तुजी सभोवताची लँग्वेज आहा तो आसपाक जाय, कित्याक ताका कंटिन्युटी मेळपाक जाय सकल्यान. सो त्या खातीर आतां R1 आमी कोंकणी किंवा मराठी आसा. ही मायनर टॅक्निकल, पण दोगांचो स्टँडर्ड एक आशिल्ल्यान तेजें नुकसान कोणाचेंच कांय जायना, फक्त तो नॉमिनक्लेचर फक्त चेंज जातलो. तो आतां आमी हो एक कठीण विशय म्हाका दिसता. कठीण विशय इतल्या खातीर कारण खुबश्या राज्यांनी नॅशनल जी पळय ही पॉलिसी आहे एज्युकेशन ती अजून इम्प्लिमेंट करूं ना आनी आमी फाटल्या वर्स तुमचे फाटल्यान लागिल्ले 5 वर्सां तुमकां दिल्ली, तुमी कामूच सुरू करूं ना. सो सरकारान काम सुरू करपाक पावल घालां. सरकारा बद्दल लोकांच्या मनान जे दुबाव आशिल्ले ते तुजे सारको मनीस मुखार येवन ते सोडोवपाक तयार आसा. सो हे सगळे घडणुकेंतल्यान जात तितले बेगीन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी गोंयांत सगळ्यान बेगीन आनी बेगोबेग चालीक लागतली अशी आस्त आमी बाळगुया. हय. आनी दुसरी गजाल कशी आसा की हांव पळय कितें आसा, एक गजाल म्हळ्यार हांव सांगतना आमी बाबा सगळे परफेक्टली जातले अशें म्हणून धरून चलना. कित्याक इम्प्लिमेंटेशन स्टेजी भितर चुको ह्यो जातल्योच अशें कोण आतां अशें जगांतलो कोणच असो एक्सपर्ट आसना की तेजे कडल्यान चुको जायना. उलट जितली चुको आमी करतले तितली आमकां चड सुदारपाक बरें पडटलें की बाबा हें. आनीक आमी एप्रोच दवरला की आमची चुका लागून स्टुडंट सफर जावपाक जायना. इतली फ्लेक्सिबिलिटी आमी दवरल्या. बरोबर. खंयच्योच आमी हेजर आमी चुको करता असं न्ही, पूण तरीकय खंयची चूक जर जाली कोणा कडल्यानय, खंयच्याय स्कूल हेडमास्टरा कडल्यान सुद्दां चूक जाली आमचे कडल्यान न्ही, जाल्यार ताका लागून स्टुडंट सफर जावचो ना. ही आमी सामको एप्रोच दवरिल्लो आहा आनी इतली फ्लेक्सिबिलिटी. स्टुडंट सेंट्रीक अशे तरेची पॉलिसी. दुसरी गजाल फक्त केंद्रांत केलें म्हणून केंद्रीकरण जावपाक दिवपाना. बरोबर. आनी चुको ह्यो फक्त डिपार्टमेंट करता किंवा सरकार करता अशें न्ही, चुको खंयच्याच लेवलीचेर जावपाक शकता. प्रायव्हेट स्कुला भितर जावपाक शकता, एडेड स्कुला भितर जावपाक शकता. जाली जायत जाल्यार सुद्दां आमी इतली फ्लेक्सिबिलिटी दवरला की ताका लागून स्टुडंट खंयच्याच परिस्थितीक सफर जावचो ना. म्हाका दिसता इतल्या दुसरी गजाल म्हळ्यार ह्या एक हांव पालकांक मुद्दाम सांगता की कोणाच्या कडल्यान कितें चूक जावं, स्टुडंट सफर जावचो ना. ब्युटिफूल. आनी दुसरी गजाल ह्या खातीर आमी हांवें म्हाका दिसता तुज्या भौतीक प्रश्नाक सारकें थँक्यू व्हेरी मच. इतल्यो हो एक वादाचो विशय जावचो न्ही आनी जालें जाल्यार एक पॉझिटिव्ह चर्चा जावची. बरोबर, सारकें. आनी दुसरी गजाल वाद जरी जालो पळय, आमचें म्हणणें कितें आहा, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी हो एकाडेमीक विशय आनी तो आमी जास्तीत जास्त एकाडेमीकच दवरपाक सोदतात. आमी खंयच्याच पॉलिटिकल किंवा हेतू वादाक सापडपाक शकना. कारण कितें हो एकाडेमीक विशय आमी एकाडेमिकली सगळ्या लोकांक दिसता, सगळ्या लोकांचे उमाळे आहा की ही पॉलिसी जाता तितले बेगीन बरे तरेन परफेक्ट अशी इम्प्लिमेंट जावची. आनी तेतूंत भितर त्याच खातीर आमचोय तसो अप्रोच आसा. आनीक मिडियाचो आमकां सपोर्ट मेळत आसा. तुमी आमकां सपोर्ट दिले बद्दल हांव तुका थँक्यू म्हणटा. थँक्यू. तूं मुद्दाम आयलो आज, इतले ताकतिकेन खरबळ विशय जालो आनी तुवें स्पॉन्टेनियसली सगळे प्रश्न. हांव मुद्दाम आज येवपाचें कारण मात 2-3 आसा. एक म्हळ्यार ताका फाटी फुटत वचचें न्ही की बाबा हो मेन उद्देश आशिल्लो म्हाजो की म्हाका अशें लक्षांत आयलें की खूब जाण जे उलयतात ते मार
गैरसमजांतल्यान उलयतात मात तांकां तो थोडे विशय खबर नाशिल्ल्यान फॉर एग्जाम्पल बाबा 9वे सावन 10वे वता त्या भुरग्याचें नेमकें कितें जातलें हो विशय किंवा एप्रिला सावन सुरू करपाचो बाबा कित्या खातीर हें केलां. दुसरें आमी सुतोवाचें जे पयलेंच करून दवरिल्लें सगळ्याक सांगिल्लें की बाबा आमी एप्रिला सावन वचपाक सोदता म्हण आनी ऑलरेडी हो संदेश धाडिल्लो पयलेच धाडिल्लो आनी तेन्नाय आमी सांगिल्लें धाडटना सांगिल्लें की जानेवारीक हेजी सर्क्युलर आमी काडटले म्हणून. अशें न्ही की ताकतिकेन घाई जाता पूण हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी दुसरी गजाल आनीकय सांगता आतांय आमी नेक्स्ट विकाक सगळे हेडमास्टरा बरोबर कांय मोजके हेडमास्टरा बरोबर ह्या हेतू भितर समजा कितें जर आडखळी आसा जायत जाल्यार त्या संदर्भांतली मिटींग दवरला. आतां नेक्स्ट विकाकच दवरला थोडे हेडमास्टरा बद्दल. आणि तुम्ही म्हाका तुमचो आवडलो प्रो एक्टीव तुमची भूमिका आसा आनी तुमी खुल्या मनान हें सगळें इम्प्लिमेंट करपाक सोदतात. म्हाका दिसता दीस इज अ व्हेरी नायस इनिशिएटीव. हय आनी कितें दुसरी गजाल आमी तेंय सांगलां की कोणाक कितें अडचणी आहात हें आसा ते सगळे आमी सॉल्व करपाचें. कोणाचें कितें प्रॉब्लेम आहा कोणाचें बरी सोल्युशन आहा तेंय आमी आयकतात. थँक्यू प्रसाद बाबू. एक म्हाका दिसता एक पॉझिटिव्ह इंटरव्यू जालो आनी तुमी मुद्दम ह्या आमच्या स्टुडियोन येवन इतलो वेळ आमचे कडेन उलयले. धन्यवाद. देव बरें. पळयत रावात गोमंतक TV.